इड्डर पैंगीणचो पंकज च्यारी हेणे एक आगळो वेगळो आविश्कार केल्लो आसा. तो म्हणल्यार एक वुडन ईव्ही गाडी. ही गोंयांतली पयली वुडन ईव्ही गाडी अशें ताणें आमकां सांगलां. हे गाडयेचो यूज म्हणल्यार जेन्ना परशुराम देवाचो नेवेद जो आसा तो 2 किलोमिटरसून हाडचो पडटा. पयलीं हो नेवेद तकलेर धरून हाडटाले, पूण तो भटजी म्हणटा आतां आपूण वय जाल्लें आसा, आपणाक हें डिफिकल्ट जातालें, म्हणून तेजेर उपाय काडपा खातीर कितें तरी सॉल्युशन काडपा खातीर एक गाडी तेणी हो प्रस्ताव पंकजा कडेन दवरलो आनी पंकजांनी बऱ्यापैकी ईव्ही गाडी तयार केल्ली आसा आनी ही सद्या धांवपाक तयार जाल्ली आसा. ही गाडी सद्या काणकोणांत तशेंच गोंयभर चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. येयलो प्रस्ताव येयलो निवेद्या खातीर गाडी जाय म्हणून, तेन्ना तुमी विज्युअलायज केली तशी गाडी जाली. कितें आसा, पयलीं आमी एक मॉडल तयार केल्लो लाकडाचो, तो टॉय कार केल्लो. टॉय कार म्हणटकीर कितें जाता, ती हातीन दुखोवपाची आनीक आपूण भावूक जाय आशिल्ली गाडी चलून वचपाची रस्त्यार. ती आमी जो पर्यंत जितली आमच्यान करपा जाता तितली आमी ट्राय केली. आतां थोडी बारीक बारीक कितें हें आसा तें आमी बी मुखार हें करून करतले, पूण सद्या तरी आमचे पर्यंत आमी ही गाडी तयार केला. सद्या चलता. तेका आनी बारीक कितें क्वेरीज आसा त्यो आमी रिप्लेस जावं सारकी करून हें करतले. पूण आमची गाडी सक्सेसफूल जाली, की जी आमी ईव्ही करपाक केल्ली ती आमची सक्सेसफूल जावन रस्त्यार चल्ली गाडी. लाकडाची ईव्ही. हय, वुडन ईव्ही. वुडन आजून म्हाका दिसता खंयच वुडन ईव्ही ह्यो येता त्यो कंपनीच्यो सगल्यो हेज्यो पत्र्याच्यो. ही आमी एक ट्राय केला वुडन ईव्ही करपा लागून. ती आतां सद्या तरी तयार जावन रेडी जाली, रस्त्यार चलपाक लागली. एक चार्जाक कितली बी येता ती आतां? ही एक चार्जाक आमकां बॅटरीची जशी आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें त्या हिशोबान ती 200 किलोमिटर चलतली म्हणून सांगला. आतां ती फूल चार्ज करून कितले टायम चलतली ती आमकां पयलीं हें करची पडटली आनी ट्रायल घेवपाक पडटली. सद्या 200 म्हणून सांगला. आतां ती कितले येता कित्याक आमी ती रेडी करून फूल ट्रायल मारून कितले बॅटरी ड्रेन जाता पसून आमी चलयली ना आनी फूल चार्जूय बी करून चलयली ना. एक 2-3 रावंड हाफ चार्ज करून 5-6 रावंड मारून टेस्टिंग बी केला आमी तेची. कितले टायम लागलो ही करपाक? ही करपाक सादारण 2.5 म्हयने लागले. 2.5 म्हयने करता आसतना मागीर कितें अडथळे बी येयले? अडथळे म्हणल्यार आमची बॅटरी आमी ऑर्डर केल्ली, ऑनलायन ऑर्डर केल्ली. ती पयलीं आमकां दिसलें चार्जर फेल आसा म्हणटा तो, चार्ज जायना जालें. चार्जर रिप्लेस केलो, पयल्या चार्जर सारको आसा, बॅटरी फॉल्ट आसा. ती बॅटरी फॉल्ट आसा म्हणून परती रिप्लेस केली. ती 22 दिसांनी मेळ्ळी आमकां परती. तेका लागून आमकां हो 1 म्हयनो सुमार तो फकत बॅटरी फॉल्टीक लागून आमकां 1 म्हयनो डिले जालो. तुमी लाकडाचें काम कितले वर्स जाले करता आतां? हांव लाकडाचें 16 वर्स जालें हांव लाकडां काम करतां. पूण गाडी करपाक ही पयलीच न्ही? ना, ही म्हागेली तिसरी गाडी. चलता ती पयली गाडी. हां, पयलीं हातीन दुखोवपा आशिल्ल्यो. पयलीं हातीन दुखोवपाची केल्ली आनी आमी बॅक ड्रॉप केल्लो गोवा मायल्साक. एम्बेसिडर कार केल्ली. मागीर दुसरी आमी ती रेड कलर हांवें जीप केल्ली थार, ती हातीन दुखोवपाची. आनी ही तिसरी सामकी रोडार चलपा सारकी. एक सादारण कितले खर्च येयले अंदाजे? एक सादारण 1,40,000 सुमार खर्च येयलो. आनी हेतून मेंटेनन्स कितें आसा का? मेंटेनन्स कांय ना. खंय कितें लागलें बी जालें जाल्यार स्क्रॅच पडलें जाल्यार बाकी कांयच मेंटेनन्स कांय ना. चार्जींग करपाचें आनी चलोवपाचें. चलोवपाचें. गाडी करपा फाटलो उद्देश कितें? आमगे हांगच्यान घर सादारण 1.5 किलोमिटर जाता आनी इतलीं वर्सां आमी थंय रोज देवाचो दनपारची पुजेक देवाचे अन्नाचो नैवेद्य जो पळय जाता तो घरा कडेन करून आमी तकलेर घेवन येताले ते. पूण आतां परिस्थिती खूब कठीण जाला. म्हणजे मदली वाटी बी बरोबर ना आनी आमगेली परिस्थिती आतां आमी मातशी वयोवृद्ध जाल्ल्यान तें आतां शक्य जायना. आमी दुसरे हेजे वेळान एका आमगेल्या महाजनाक विचारलें, कमिटीक विचारलें आनी हेजे पर्याय म्हण आमी अशी काडली की आनी तो सगळे सोवळे म्हणजे अनवाळ्यांनी येवचे पडटा. म्हणजे स्नान करून परशुरामाचे इल्ले सोवळे पवित्र आसता तेन्ना तो नैवेद्य थंय घरा कडेन तयार करून घेवन तो तकलेर घेवन हांगा येवप आनी हांगा नैवेद्य दाखोवन परत तशी वचप. म्हणजे कोणा आपडूं जायना, कोणा स्पर्श जावं जायना अशे नमुन्यान ते येवचें पडटा. आनी इतलीं वर्सां इतली पिढ्या जवळ जवळ 700 वर्सां ही चालू आसा आमगेलें. 700 वर्सां जवळ जवळ. आनी आज घराक लोकांचें ताका स्वतंत्र एक मनीस उरचो पडटा. कारण
हांगेतले सगळे पुरोहित्य करपाचें, देवळांतली पुजा करपाची आनी त्याचे खातीर ते जवळ जवळ 1.5 ते 2 तास लागता सगळे ते म्हणजे नैवेद्य तयार करून तो परत हांगा देवाक नैवेद्य दाखोवन परत घेवन वचपाचो. हें आजच्या आमगे धकाधकीच्या जिवनाक थोडेंशें आमकां कठीण जाता. त्या निमित्तान आमी अशें केलें की एक नैवेद्य जेवढे पावित्र्यान हाडपाचो तितली पावित्र्याची एक गाडी आसची. त्या खातीर तातूंत शास्त्रान सांगिल्लें आसा त्या प्रमाण लाकूड लोकर हें पवित्र सांगिल्लें आसा आनी त्याचे खातीर लाकडाची ही गाडी करपाक अनेक जे शास्त्री आसा तांचे कडेन चर्चा केली की कशें हाडच्या जायत. ताणें सांगलें की बाबा तुमी देवा नैवेद्य करात आनी ती लाकडी गाडयेन तुमी व्हरपाक शकतात. ताणें तें पावित्र्य भंग जायना. त्या संबंदी आमगेले स्नेही जे तो पंकज च्यारी तांचे कडेन हांव उलयलो. तांगेले वडील बी प्रेमानंद बाळच्यारी ते आमगेले अगदी स्नेही आमचे बरोबर. तांकां हांवें कल्पना सांगली आनी ताणें ती उखून धरली आपूण तें करता म्हणून सांगलें. आनी ताणें वेगळे पद्दतीन करपाक केली तो प्रयत्न. आनी मागीर ताका तातूंतल्यान ताका ते परत मागीर बॅटरेची करी अशी म्हण केली. परत अजून काही तातूंत कमतरता अशी ती आनी अशें करून ताणें ती आतां पर्यंत केली. आनी ताजेर आमी नैवेद्य हाडून ते देवाक दाखोवन व्हरूंक शकता. म्हणजे चलत येवपाक जाय म्हणना. आतां ही केन्ना कॉमेस करतले तुमी नैवेद्य हाडपाक? अजून त्या गाडयेक थोडेशें कितें म्हणजे आतां केलं त्यांनी खूब सुंदर केला पण तरी सुद्दां काही दुरुस्ती आसा. काल 1-2 दीस आमी वचून नैवेद्य घेवन गेले तेजेर आनी थोडेशी काही त्रुटी आसात तातूंत. त्रुटी त्यांनी पळयला. त्यो पळोवन ते आतां तातूंत दुरुस्ती करून बरे तरेन ते परत तेजें हें करतले आनी तेजे नंतर ती परफेक्ट जाले नंतर आमी सुरू. पूण अशी तुमची अपेक्षा आशिल्ली तशी जाली गाडी न्ही? गाडी जाला. थोडीशी त्रुटी आसा म्हणजे कितें काही तांत्रीक म्हणजे त्या उतरतेचेर ब्रेक लायल्यार ती थारना ती वता. चड डेंजरस आसता. ते करतले ते दुसरें कांय ना. केले नंतर त्यातली त्रुटी आतां थोडी करची जाल्यार ते सुदारणा करतली. गाडी एक नंबर जाला. सगळे जे मेकॅनिझम आसा ते अतिशय सुंदर जाला आनी नाजूक म्हणजे ज्या गाडयेक जशे सगळे मटेरियल जाय किंवा जशी वस्तू जाला तशी बऱ्या लोकांनी सांगलां की ही वेवस्थीत आसा आनी तांगेली इंटेलिजन्स तांगेलें जे पळय आसा ताचें कौतूक जाता सगळ्यांक. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.